बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. मोगळा बापा, जेजू तुझे पुता वरवीं आमी तुका दिनवासता वाखाणटा, पोरणी पाठ कोत्ता, तुजी स्तुती गायता. जेजू, तुवें आमकां तुज्या सांगाता एकवटून दवरलें, कित्याक आमी तुजे कुडीचे सांदे आनी आमी प्रत्येक जाणां दर दिसा तुज्या सांगाता आमचें जिवीत तुवें आपोवणी दिलां त्या प्रमाणे जियेता. तुवें खूब जाणांक तुजें उतर दिलां. थोड्यांक ही उतरां मेळिल्लीं आसा, म्हजे सवे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवे रिगून रावतां. हाका लागून आमी प्रत्येक दिसा प्रत्येक सुस्कारान तुज्या एकवटान रावता. तूं सुस्कार घेता तेन्ना आमचे सवे रिगून रावताय आनी मागीर आमी तुजें सवें. तुज्या एकवटान आमचें जिवीत आतां आमी सादता. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पांयांची बोट आसा ती सुद्दां तकले मेरेन जेजू आमी तुज्या सवें बरोवन येता. तूं आमचें सवें बरोवन येताय आनी आमी तुज्या आसण्यांत सगलें आमचे भितर आसा तितलें तुजेर दवरता. हांव सुस्कार भायर सोडटना आनी हे परी तूं आमकां भितरल्यान नितळ निर्मळ कोत्ताय, कित्याक आमी सगलें तुका समर्पिता. तुजें आमचें आनी उद्रुशाचें जें आसा तें सगलें तुजें दवरलें म्हणटच तूं सगलें नितळ निर्मळ करून आमकां तुज्या जिवितान बाळगून दवरताय. कित्याक आमी तुजे कुडीचे सांदे, जशे भाशेन आमची कूड आनी ते सगळे सांदे आसात ते एकवटान आसात आनी तांचे मदें तो समन्वय इंटिग्रेशन आसा. त्याच प्रमाणे आमी प्रत्येक जाणां तुजे सवें एकवटून आसा. तर आतां आमी भयणीनो आनी भावनो प्रत्येक सुस्कारान जेजून बरोवन येवया आनी जेजू 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 हे परी सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून सगलें भितर आहा तितलें आमची चिंतना, आमची भावना, आमची आठवणी सगलें ताजे सवें दवरया आनी तो तें नितळ करून आमकां ताची चिंतना, ताची चाल घडून हाडटलो. कित्याक ताच्या स्वतांत आमचें जें काळोखाचें आसा तितलें काडून उडयतलो आनी ताच्या उजवाडान तो आमकां भरून खरेपणी आमी ताचे सवें आमचें जिवीत जियेतले. आनी तो जावन आसा आमची वाट, तो जावन आसा आमचें जिवीत, तो जावन आमचें स्वत सगलें ताचे सवेंच आमचे बरोबर घडोवन येता. आनी हे बरीन ताका एकवटान रावता आसतना जो हांव बावतिस्ताचो मनोभोव आमी पत्करया. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना आमी उणी जायत वेता आनी सुस्कार घेतना तो वाडत वेता. ही बरी हो मनोभोव आदल्या मनोभावाक थापून अदीक खोलायेन जेजूच्या सांगाता एकवटान जिवया. हो ताचो रिस्पॉन्स आनी आमचोय रिस्पॉन्स तो जावंक लागता. आनी तो वाडत गेलो म्हणटच आमी कोण तर ताचे कुडींतले खेरीत किरकोळ सांदे वो सांदो जशे भाशेन सायबण मायेन आपलें जिवीत सगळेंच देवाक समर्पिलें
ती म्हणूंक लागली हांव चाकोर जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे तेच भाशेन आमी हो मनोभोवतीचो पत्करुया आनी हो रिस्पॉन्स आमी दिवया. प्रत्येक सुस्कार भायर सुटना हांव चाकोर भितर घेतना जावं म्हजे सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे हे परी आमी जेजूच्या सवे रिगून रावया. आतां पावलूचो मनोभव आमी पत्करुया. प्रत्येक सुस्कार भायर सुटना हांव म्हाका मोत्तां म्हज्या आपलेपणाक आनी जेजू सवे हांव पुनोव जिवन जाता. मेललो हो जिवो हांव क्रिस्ताचो, हांव न्हय क्रिस्त म्हजे सवेन जियेता. हे परी आतां भितरल्या ताच्या जिवितान बूड मारून आमी ताच्या सांगात हो वेळ सारया. भायल्यांतल्यानूच न्हय पूण भितरल्यान आमी जेजूक भितरल्यान अणभवया. आनी आमी कितें पळयता कितें अणभवता तो बापाक एकवटून आसा. ताच्या उतरां जो तो जियेता तींच उतरां आमी आतां समजोंक लागता. जसो हांव बापाक वळखता आनी बाप म्हाका वळखता तसो हांव म्हज्याक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. भितरल्यान सान हो समेट एकपण तो घडून हाडटा. आनी पवित्र आत्मो जेजूच्या भितरल्यान सान बापायक मागणी उबारता. ही मागणी आमची जावन आसात कित्याक आमी ताचे कुडींतले सांदे तर आमी त्या पवित्र आत्म्याच्या मागण्यान भाग घेवया. आनी शेकी जेजूच्या नांवांत आमचें जिवीत घडोवन आयलेलें आसा. जेजू सवे आमी खोलायेन ताणें आमकां बाळगून दवरलेली आसा. थंयसर आमचें जिवीत जेजूच्या सवे आमी जियेता तर आमी ताच्या नांवांत सगळो गोत आमचें जिवीत जियोया. सुस्कार घेतना पांयाची बोट आसा थंयसर तकली मेरेन जे म्हणून सुस्कार घेवया. तकलेसान पांय मेरेन जू म्हणून सुस्कार भायर सोडून जेजूच्या नांवांत आमचें जिवीत जियोया.
पूण ह्या आसण्यांत खूब खोलाय आसा. तर जशे भशेन सगळे सांत भक्त जेजूक सगळें समर्पण ताचे एकवटान जियेताले. तर ह्या मागण्याच्या मदतीन ओ आदारान ओ मनोभावान आमी ताका समर्पुया, ताका एकवटून रावया आनी सगळे आमी तयार जावया ताका सहकार करून जें ताका आमचे सुवें करूंक जाय ताका तें करूंक दिवंक. तर समर्पण कशे भशेन ह्या मागण्यांतल्यान घडोवन येता. गे दुनिया म्हजें सत्य, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी परून ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. तर सुस्कार भायर सरतना सगळें ताका समर्पण आमी जिवया. ताका दिलें की ना तो आमकां आपल्या जिवितान भरून काडटा. आनी हे परी ह्या मागण्यांतल्यान हें सगळें आमचें सगळें घडोवन येता. क्रिस्ताचे आत्मे म्हाका पवित्र कर, क्रिस्ताची कुडी म्हजें तारण कर, क्रिस्ताचें रगत म्हाका दादोस कर, नाणय म्हाका उदकान कोणवळ्याच्या पवित्र कोश्टान म्हाका गोड करात. तूं बरवे जेजूचितान म्हाका आहे. तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय, तुजें सोशिल्लो कोडसून म्हाका केदींच दिवं नाकात. वायट दुस्मानांत तूं म्हाका वाटाय, मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपय. तुजे सोशी येवंक तूं म्हाका फॉर्माय. सांत भक्तां सांगात ती सदां काल तुका वखाणच्याक. तर हे मागणें आनी ताचो फायदो आमकां मेळटा. सुस्कार भितर घेतना जेजू आमचें सगळें पूर्णपणे भरोन येता. तर आमी सुस्कार भायर सरतना जेजू सगळें ताका समर्पिता. जेजू सगळें आमी भरोन येता. म्हणटच पळयात देव आमचें सगळें इतलो लागशिल्ल्यान एकवटून आसा आनी आमी ताका एकवटून आसा कित्याक ही कृपा ताणें आमकां दिलेली आसा. पूण ठामपणी हें घडोवन येवच्याक आमी ताचेच कडेन मागूंक जाय. खालतेकायेन तो आमकां सगळें दितलो, फाव करतलो. तर ह्या वेळार आतां आमी तयार जालेली आसा सगळो गोत सुटसुटीत जावंक आनी ताका सहकार करूंक ह्या मागण्याचो फळ आमकां मेळो. मोगळाचे जू उदार काळजाचो म्हाका कोर. कितली कठीण जावं ती तुजी सेवा, तिका खान मारूंक म्हाका तयार दवर. जोखमी जावं जो आसल्यार जावं झुजूंक म्हाका आय तो कर. मजुरी मेळो ना मेळो कसल्याय कामाक म्हाका सुटसुटीत कर. मजुरी मागीर नासतना गोश्टी वार करूंक म्हाका आय तो कर. तुजी खुशी करता म्हणून जाणो जावं एकूच जावं दी म्हजी मजुरी. आमेन. म्हणटच सगळो कोत देव आमकां तयार करून दवरता आपल्याच वावरांत एकवटून ताका सहकार करून बापाचे मोहिनी वस्त आमी जिवंक. तर आतां आमी ताच्या जिवितान आनिकूय खोलायेन ये परी ह्या मागण्याच्या आतां पावंड्यार ताका एकवटून रावया. तो आमचें सगळें ताचें जिवीत घडोवन हाडटलो आनी जे प्रमाणे आमी ताका ताचे बरोबर जिवंक जाय ते प्रमाणे तोय प्रत्येक दिसा आयच्या दिसा तो आमकां मदत करतलो आनी आमी ताका सहकार करतले. हांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. सतमानतां देवाक सुरपदीदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोर बी सांबाळलो. आंकार मारितान जल्मलो 5 काल ताणें कोश्ट सोंसले. ताका खुर्सांत जोडलो. तो मेलो आनी ताका निखिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गात चडलो. सुरपदीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करून घेतलो. सतमानतां पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पथकांचें भक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ बोरवासो प्रिती मोग हे 3 गूण आमचें सगळें घडोवन येवच्याक आमी आतां जेजूच्या एकवटान सायबीणमाई कडेन भाग्यवंत फ्रांसिसेवा कडेन भाग्यवंत इनासा कडेन भाग्यवंत जुजेवाळचा कडेन सगळ्या संत भक्ता कडेन मागया. जेजूच्या सांगाता जेजूचे खोलायेन आमचें जिवीत सारच्याक. आमचे बाप्पा सुरकेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवची कशी सुखात जाता तुळशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. हांव तशींच आमची पातकां भुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार.
Naman Maria Kurpen Bulile Service Project Time South Shamadat Sudan Sudan Put Jesu. Bagionti Maria de Vachmai, Papiangati Munutico, Ratanam Jamshar, Amen. Naman Maria Kurpen Bulile Service Project Time South Shamadat Sudan Sudan Put Jesu. Bagionti Maria de Vachmai, Papiangati Munutico, Ratanam Jamshar, Amen. Naman Maria Kurpen Bulile Service Project Time South Shamadat Sudan Sudan Put Jesu. Bagionti Maria de Vachmai, Papiangati Munutico, Ratanam Jamshar, Amen. Moimam Bapa Kaniputa Kanipuit Rotmiang. Adi atani sudan suroda amen. 5 suntusaचे मिस्टर पहिलो suntusaचे मिस्टर अंकवार मारे Gabriel दुता वर वीन जेजू जन्मून कोलीत जाता. ल्यूक 1:28 ती असली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नोमान तुका देवाचे चोडोपूर बायचे सर्वीस पर तुजे सोबे आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्याचें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवचें कशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नोमान बरे कुरपन बरेली सर्वीस पोरचे ठाय सावस्त्या मध्ये सुदेव चुपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय बाप्यांक खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या म्हणून छोडार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सरोदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर्षकां सगळे आत्म्यांक बकून चड करून आसोल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझाबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझाबेथीन मारियेच्या नोमान आयकोना फुडें कुस्म्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें वस्तुने मध्ये सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बाप्पा सुर्गींच्याचें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवचें कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मध्ये कृपेन बरयली सर्वीस पोरचे ठाय सावस्त्या मध्ये सुदेव चुपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय बाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बलपणान जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7. आनी तिणेन आपले मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी ताका खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाडल्यान गुटलावन खावणेंत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्याचें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवचें कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वीस पोरचे ठाय सावस्त्या मध्ये सुदेव चुपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय बाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती परवणे ताणें शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योजना समर्पूंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्याचें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवचें कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वीस पोरचे ठाय सावस्त्या मध्ये सुदेव चुपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय बाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बकरून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्रा मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी ताका विचार करीत आसलो. आमचे बाप्पा सुर्गींच्याचें नांव पवित्र जावचें राज आमकां येवचें कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान बरे कृपेन बरयले सर्वीस पोरचे ठाय सावस्त्या मध्ये सुदेव चुपूत जेजू भाग्यवती मरे देवाची माय बाप्यां खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन.
मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सुरदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सुकार सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड करूं सगळ्यांक. 5 उजवाडाचें मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूची आपोरगटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें अस्तुरी जॉर्दान नदीन जेजूचें स्नान. माथ्यो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मा आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो. आनी अकस्मात स्वर्गावयलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे अपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. आमचे बाप्पा सुर्गींच्याचें नांव पवित्र जावचें. राज आमकां येवनची कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस बोज ठाय सावस्रे मदत सुदन सुदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या छळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सुरदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड करूं सगळ्यांक. दुसरो दुखेचो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लग्न वस्त्रांत जेजूची आपोरगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें अस्तरी तुका म्हाका हें कित्याक पडलां. म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगें तितलें तुमी करात. थंय जुद्यांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमचे बाप्पा सुर्गींच्याचें नांव पवित्र जावचें. राज आमकां येवनची कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस बोज ठाय सावस्रे मदत सुदन सुदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या छळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सुरदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरजो सगळ्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरकोटणी. मार्कू 1:14-15. जुआंवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाचें शुभ वर्तमान अशें पोरकोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमचे बाप्पा सुर्गींच्याचें नांव पवित्र जावचें. राज आमकां येवनची कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस बोज ठाय सावस्रे मदत सुदन सुदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या छळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सुरदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज सगळ्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचें रुपांतर. ल्यूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोडचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमचे बाप्पा सुर्गींच्याचें नांव पवित्र जावचें. राज आमकां येवनची कशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षितां तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस बोज ठाय सावस्रे मदत सुदन सुदोचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या छळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सुरदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड गरज सगळ्यांक. 5 उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा.
म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जाता आसतना पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रक्तान नवो करार. हें म्हजें तुमचे पासून हांवें समोर पोवचें आसा. आमचे बापा सुर्गीच्या नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बलिले सर्वेस पोचटाय आसा. उस्त्रामध्ये सुदैन सुदैच पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय, बापया खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनुष्याळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सका सगळ्या आत्म्यांक बू करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 दुखीचे मिस्तेर. पयलो दुखीचो मिस्तेर, गेत्सेमनी मळ्यांत जेजू मागणें करता. ल्यूक 22 40:4 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो. आनी दोनीर गळटल्या रक्ताचे दाट थेंबे वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें करता शिश्यां सुशी उठून येदले ते खंती न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सुर्गेच्या नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आमच्या सकयल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणीक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरिल्ले सर्वेस पोचटाय फळ जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय, पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनुष्याळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली, वर्सका सगळ्या आत्म्यांक बू करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्यो मस्कऱ्यो करतात. जो हांव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरबोण मारूंक लायले. आमचे बापा सुर्गीच्या आमचे बापा सुर्गीच्या नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरिल्ले सर्वेस पोचटाय आसा. उस्त्यामध्ये सुदैच पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय, पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनुष्याळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सका सगळ्या आत्म्यांक बू करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. जो हांव माथ्येव 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पळतो नाट्यां केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घालें, आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा, नमान तुका. आमचे बापा सुर्गीच्या नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आमच्या सकयल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरिल्ले सर्वेस पोचटाय आसा. उस्त्यामध्ये सुदैच पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय, पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनुष्याळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सका सगळ्या आत्म्यांक बू करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर, जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जो हांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्टेच्या म्हणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमचे बापा सुर्गेच्या नांव पवित्र जावं, राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां त्रायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरिल्ले सर्वेस पोचटाय आसा. उस्त्यामध्ये सुदैच पूज जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माय, पापयां खातीर विनंती कोर, आतां आमच्या मनुष्याळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सका सगळ्या आत्म्यांक बू करून चड गरज आसलेल्यांक.
पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बाप्पा सुरगींच्या आजचें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवंची कशी सगळ्यात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आमचे चुकलेल्यांक बुशितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरले सर्वीस पोचटाय सावस्रामध्ये पूज जेजू भगवंती मरी देवाची माय कोरात आमच्या चोळार मेळ मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पुत्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड करूं सोल्यांक. 5 ऑर्काचें मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसऱ्या दिसा जेजू जिवंत जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्सार मारलेल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जिवन केलो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वात पळयात. आमचे बाप्पा सुरकींच्या आजचें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवंची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आमचे चुकलेल्यांक बुशितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय सावस्रामध्ये सुदोवचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाची माये बापयां खातीर उन्नती कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड करूं सोल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा मार्कू 16:19 आनी सोम्यान जेजून तांचे कडेन उलोवन सोबयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमचे बाप्पा सुरगींच्या नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवंची कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आमचे चुकलेल्यांक बुशितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय सावस्रामध्ये सुदोवचो पूज जेजू भगवंती मरी देवाची माये बापयां खातीर उन्नती कोर आतां आनी आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड करूं सोल्यांक. तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बसायल्लो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सभेचेर देंवता. दोन इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वाऱ्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ते आसले ते आख्खें घर भरलें. आमचे बाप्पा सुरगींच्या आजचें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवंची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं चो दिसपटो गिरायज म्हणजे आमच्या चुकलेल्यांक बुशितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय सावस्रामध्ये सुदोवचो पूज जेजू भगवंती मरी देवाची माये बापयां खातीर कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतली उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड करूं सोल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18 म्हजे दुये संवसारांतले सगळे वस्तुरे भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्वराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बाप्पा सुरगींच्या आजचें नांव पवित्र जावं चिराज आमकां येवंची कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमच्या चुकलेल्यांक बुशितां तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरयले सर्वेस पोवचे ठांय सावस्रामध्ये सुदोवचो पूज जेजू भगवंती मरी देवाची माये बापयां खातीर कोर आतां आमच्या मनशाळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदां आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सकां सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड करूं सोल्यांक. 5वो ऑर्काचो मिस्तेर आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणान दिसती पडली. सूर्याच्या पोरजळान न्हेसलेली एक बायल पांयां तोडो आसलो चोंद्री म्हणजे माथ्यार 12 मुकुट
आमचे बाप्पा सुरगींच्या नाव पोत जावं सगळं जाता तशी संस्रांत जावं आमचो दिसपट आनी आमच्या सगळ्या गोश्टी तशीच आमचे पुणे वाटांतले आमकां निभार लमान बरे कृपेन बरे सर्वीस पोटच्या टायम सावसल्या मदत सुद्धा सुपूत जेजू भगवंत मरी देवाची माय बाप्यांक दुनती कोर आतां आमच्या छोडा आरमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुकोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या वजांतली वर सगळ्या आत्म्यांक बूक करून चड करूं सोल्यांक नमान राणी एक काकळचे माये तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोर वाचो आमी परदेशी वेचीं बाळकां तुका उलो मागता ह्या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना आमचेर दोळ्याच्या रात्रीची काकळीची नदर घाल तूं कोणवाळी आनी मोगाळ दुलो बांकवार मारये ह्या परदेसा उपरांतचो पूत जेजू आमकां दाखय भाग्यवन देवाची माय आमचे खातीर माग जेजून बासायला ते आमकां फाव जावच्याक मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरण आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां शासनाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो भाग्यवंती आंकवार मोरेची बो पवित्र रुजारची मिस्तर आमी नियाळटाव ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवची आनी बासायलेले आसा ते आमकां मेळोवची कोर म्हूण मागता तेच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन उगडास कोरे बो कोणवाळे आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतले तुजे गोपान मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें नाला सरोदी नासतना उरलो म्हणून पातयोन या बोरमाशा हांव येता तुजे वेंगेन ते आंकवारी म्हजी माये हांव येता तुजे सुशी पातकी आनी दुखीवंत हे देवाचे पुताचे माये परवा करूं नाका म्हज्या मागण्याची पूण दोयेन आयकून घे म्हजें मागणें आनी सुफळ तें कोर आमेन म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा आपले नानवीक चाकुर्णीचे ताणें दिश्ट घाली ओय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सर्व बलिश्त पवित्र नांव ताचें ताची भक्ती कोतेल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दोया आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पटायता पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता इनळक्यांक वच उबारता भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बगता ग्रेस्तांक रिकामे आतांनी परत धाडटा अब्रामाक तांचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपली बरोवजान दिल्ल्या उतराचो आपल्या काकळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायल कपचाकराक शरण घेतलो मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक तांचे सदां सुरदा आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदा आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सुरदा आमेन पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान पामाये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान भयणीन आनी भावनो जेजून आमकां हें आपोवणें दिलां ताचे सवेर रिगून रावच्याक हें ताणें उतर आमकां दिलेलें आसा तें आतां आमी नियाळीत आयिल्लें आसा आनी तें आमी आपणायलेलें आसा हो मनोभव आमी जियेता जेजूच्या एकवटान आमी आसा आनी तो आमचें सगळें वावुरता तर आमी ताका सहकार करीत रावता ताचें जिवीत आमी आपणायलेलें आसा ह्या तेरसांतल्यान खूब गोडितां आसा ताच्या जिवितांतलीं तांचेर मागीर थोडे वतकाळ आमी नदर मारूंक लागया म्हूण आनी आतां आमी हो दुसरो भाग आमच्या मागणाचो समोर वयला पयलो भाग जावन आसलो जेजूचो एकवट दुसरे भाग जावन आसा जेजूच्या जिवितान बुड मारून अदीक खोलायेन ताका एकवटोन रावन ताचें जिवीत आमी पोत करूंक आनी तो आमकां ताचे जिविता प्रमाणें घडोवन हाडटलो म्हणून आमकां खात्री आसा आनी आतां पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमचें जिवीत सगळ्यांच ताका समर्पून भितरल्यानसो तो बदल घडोवन हाडटलो कित्याक तो आमचे भितर येवन आमकां भितरल्यान सान आपली करतलो तो ताका आमी पूर्णपणे सहकार करया
म्हजेर आकांत आयला सर्वेस्परा, म्हजी दया कर. म्हाका पिडापीड दितोल्या म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुका उलो मारता सर्वेस्परा, म्हाका लोचेक घालूं नाका. म्हज्या भयणीन आनी भावांनो, ही कल्पना आतां मनांत धरून जेजूच्या एकवटान आमी बूड मारून ताचें जिवीत आमी पत्करून ताचें जिवीत आमी आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान जिवोया. सगळीं तुमची इंतेसां आसा ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत धरून आतां आमी भक्तीपणी जेजूच्या जिवितान आमचें जिवीत समर्पून ताका एकवटान जिवोया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं, तुमचेय सगळें आसूं. आमच्या पातकाचें दूख धरून देवाचें बक्षणें मागया आनी एकामेकाचें. हांव पातकी सोरपूद दाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बा घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. तकले बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपुदेदाद देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. मागुया. सर्वेस्परा तुजे पोरजेचे अपराध बोगोस आमचे उत्सुकतायेक लागून पातकांच्या भानपासांनी आमी सांपडल्या तांतली आमकां कोणवाळेन सुटोय. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शितितान आयकुया. जेरेमायास प्रवाद्याचें पुस्तक हांवें वाचप. सगळेंच वाटांनी आकांत. जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्करी करतात ते हांव आयकतां. ताका लावन दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजे गोट्टान पळोवंक रावून लागले. घडयेक तो फासांत पडून फटवलोलो. आमी ताका जिखतोल्याव आनी ताचो सूट घेतोल्याव. पूण एका बलवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानांचेर हांव जैत वतलो आनी ते सकला पडटले. आपूण हारोवले म्हूण ते लोजेन बसतले. केदी लॉज सदां तोकपाची विसरू नजो तसली. पूण तूं दोलबरांच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ठाव घेताय. तर तांचो तूं सूट घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातांत सोडलां. सर्वेस्पराक गायनां करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. ताणें नश्ट्या मनशांच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. जबाब. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग कोत्तां. तूं म्हजें बोळ. सर्वेस्परा सर्वेस्पर म्हजें खोडप, म्हजें कोट्ट. म्हजो सोडवडणार म्हणल्यार म्हजो देवूच. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो दाळ, म्हजो बळिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगळो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें
म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवाडटा. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराकूय लोमारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मरणाची लारां सोरभोंवती म्हजेर उप्रासलीं. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांखळ्यांनी म्हाका बांदलो, मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका दवरलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराकूय लोमारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराकूय लोमारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरांतसून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताणें तांच्या कानांक पडली. आकांताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराकूय लोमारलो, ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोप तुजे सोबें आसा. सुरपुतीदार देवा, तुजें शुभ वर्तमान फावो ते परिपूर करचे खातीर म्हजें काळीज आनी म्हजें ओंठ निर्मळ कर. सर्वेस्पो तुमचे सोबें आसूं. जो हांव पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वयमा तुका सोम्या. जेजूक फातरावंक जुदेवांनी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून ताका सांगलें, बापाचे पोदवेन जायत्यो बऱ्यो करण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दवरल्यात. तांतले खंयचे करणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे कोण्यांक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देवनिंदे पासत, कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून ताका जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगतां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसत की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडूं नजो. म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमच्या शास्त्र देव म्हणटात. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला आसतना तरी हांव देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा कोत्ताय अशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापायच्यो करण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाका, पूण हांव त्यो कोत्तां जाल्यार जरी तो तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात, त्या करण्याचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोबें आसा आनी हांव बापा सोबें आसा म्हूण मानून घेयात. आनी हें तुमच्या मनांत अदीक अदीक रिगूं दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जो हांव पयलीं जॉर्दाना पोलतोडिया स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचें शीं येवन म्हणलें, जुवावान कसलीच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलें खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हाका आनी तुका क्रिस्तांव. शुभ वर्तमानाच्या उतरा वरवीं बोगसूं पातकां आमचीं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कितें पळयलां, कितें म्हणून देवान आमकां सांगलां? पयल्या वाचपान आमी पळयता की आमी फकत देवाचेर विस्वास ठेवूंक जाय. आमचेर खूब कितें कोसळटलें कित्याक आमी देवा बरोबर आसा म्हणून, पूण आमी हिंचेय स्थितीन सर्वेस्पराक गायनां करीत रावंक जाय, ताका वाणकाणूत रावंक जाय. आनी तो आमकां नश्ट्यांच्या हातांतलो निवाडटलोच. आमी गरीब म्हणजे कितें फकत ताचेरूच पातयेवन आसा, आमच्यान कांयच करूंक जायना. दुडू आसलेली म्हणजे आपल्या दुडवांचेर पातयेवन आसतात, पूण गरीब फकत देवाचेर. जशे भाशेन सांवजां, झाडां पेडां आनी निश्तीं जानवरां
देवाचेर पातयेवन आसा ते भाशेन आमी जेन्ना आमचे कडेन कांयच ना तेन्ना आमी देवाचेरूच पातयेवन रावतल्या आनी हो मनोभव आमी पत्करून जिवंक जाय. आसा त्यो परेन वस्तू आमच्यो न्हय, ते आमकां सगळी देवान दिलेली आसा. देवा सगळेंच धरून त्यो आमी वापरूंक जाय. दुसऱ्या वाचपान आमी पळयलां कशे भाशेन जेजू देवाचो पूत तो आपणाचे वस्तूंक कांय करिना, तो सगळे देव ताचे सगळें कोत्ता म्हणून साक्षी दिता, बापाक तो साक्षी दिता. आनी हे परी ताचेर विस्वास ठेवतना, ताच्या एकवटान रावतना ताचो कार्य फुडें तो आमचे सगळें व्हरता. आनी जितली आमी जेजूक एकवटान रावता, तो बापाक एकवटान आसा तें आमी अणभवूंक लागता. तर हे परी आमचे जिवीत खोलायेन जिवच्याक ह्या मिसा बलिदानांतल्यान आमी आतां आमचें जिवीत ताका सगळेंच समोर पळोवया. आमेन. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रिथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. देवाचो पूत आमच्या मनशा सोबतचो भागीदार जावंक पावलो. तशेंच ह्या उदकाचे आनी दाका सोऱ्याचे खुणे वरवीं आमी ताच्या देव सोयबांत वांटो घेवंक पावूं. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिनवासता आनी चवदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणाक देवाक जय. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता आनी तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका धुवन काड सर्वेस्परा आनी म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सुरपदिता देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुमच्यान बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबीच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. काकलूत सारा देवा, तुजे वेदी भोंवतणी आमकां एकठांय करून हो योजना तुका फावो ते परी भेटोवंक आमकां कृपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची सोडून आमी जोडी शिकोर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. सर्वेस्पर तुमचें सगळें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदिता आनी सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कश्ट मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या खुर्साच्या उतरावडते बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली.
देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती आनंदांत आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार बोलाच्यो वैभवान उंसरकें तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका जय उंसरकें तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन गोश्ट मरण सुसुगवेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी साशणी करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्थाचो गूट पोरगुटुया सुम्या जेसू तुजें मरण आमी समरुमता तुजें पुनर्जिवणपण आमी परगुट्टा तुज्या येड्यांक आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणांनी सोडूनची काल्स तुका समोर भिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या आनी देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारल्योच्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवणपणाचो बरवा सोदून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत तुमकां मोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारे देवाची माये सांगाती चेपोती बागेवन झुजे बागेवन दवरून दूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सवें त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजू सवें आमचे मागणें उबारया कित्याक तो आमचे मस्तक आमी ताचे कुडीचे सांदे सगळीं आमची इंतेसां ताचे सवें दवरया आनी सगळ्या मनशां कळप आसत आमी मागया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेंक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकता तर आमकां उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुट्यांचो राकांतांतली वाटाय महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो दवरून दुतांक पळय आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुतखोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकुळतखोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतेल्यांक सासणाचें जिवीत मेळ्ळो. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत हांव शेवूंक वेतां. ती म्हजे जोडटी आनी खास साडिना जावं, पूण तुजे काकुळीतीन म्हज्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकेन वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार भोवमलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका कोट्टां. तुजे सुरशिलो कोट सोडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. सर्वेस्परा, आमी तोंडान सेवलां तें सुर्गेचें जेवण नितळ काळजान आमी सांबाळिशें कोर. आनी ह्या जिवितान मेळ्ळां तें देणें सासणीक जिविताक आमकां उपकारूं. पातकाक मरून आमी प्रमाणीकपणान जिवचे खातीर खुर्साद जेजून आपले कुडीचेर आमची पातकां घेतलीं. ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. मागुया. मोगाळा बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या योजनांत आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कोर आनी ताचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं आनी सर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजूच्या सांगाता आमी हो वेळ सारूंक ताणेंच आमकां आपयली आनी आमी ताका पाळो दिलेलो आसा. आमी ही सोय करून घेतलेली आसा. ताचे बरोबर हो वेळ सकाळीं सकाळीं सारूंक, पूण केन्नाय सारूंक जाता. पूण हे परी ताच्या एकवटान तो आमकां बाळगून दवरता. तो आमकां सगळो रावता ताच्या गोपान येवच्याक. बाकीचें सगळें तो करून काडटलो. आमी फकत ताच्या जिविताचेर रावन नियाळ करया आनी आमचें सगळें समर्पण करया. बाकीचें सगळें तो करून घेतलो. आतां आमी भाग्यवान फ्रांसिसाचे विनोतीन हे सगळें आमी ताणेन आपलें जिवीत जेजू सगळें सारलें तेच भाशेन आमी सारच्याक आमकांय पेकोणी बरेपण फाव जावच्याक ताचे कडेन आतां मागया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो हांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. पेकोवणी मागलेली आसा. तरणाट्यांक, भुरग्यांक, वाडलेल्यांक आनी जाणटेल्यांक अभ्यास करूंक मदत आनी परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक एडमिशन सोदतात तांचे पासत मागया. पार्टनर सोदतात तांचे पासत, भुरग्यां पासत,
हेर सगळे येवजणी आसात त्या पासत आमचे उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत आत्म्या सगळे बापाक वाकाणटा आमेन. आनी सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन.